खरेंच शितोळ आणि सुंदर अशा या माणकुले आमी सांगे मालांत आसात. हो माल म्हटल्यार ह्या मालांत तरेतरेचे कलाकार जल्मले. तरेतरेच्या कलाकारांनी आपले योगदान आमच्या गोंयच्या पासत दिले. आयज एक वेगळें स्थान कशें हें सांगेक आसा. तुम्ही म्हणटले आमी खंय उबे आसात काय म्हण. संगम सांगे हे दोन न्हंयची तोंडां. हे सायडीन एक न्हंय येता तर दुसरे वाटेन ह्या सायडीन येता. म्हजे दावे वाटेन आंतोनियो फेर्नांडीस आसा. आयज तुका मागीर म्हाका सहयोगकार दिता. तेच भाशेन म्हज्या उजवे वाटेन जोझे फेर्नांडीस आसा. हे दोगूय कलाकार. हे मातयेंत जल्मले आनी ह्या मातयेंतल्यान वयर सरले. तिसरो म्हटल्यार हे मातयेचो म्हाकाय अभिमान आसा. हांवूय ह्याच गांवचो. खरेंच आज खुशालकाय. आंतोनियो बाब म्हणटात न्हू जायते जाणांक जायते तरेचे वेगवेगळे गुण आसात. आमचे बरोबर आंतोनियो आसा. एका काळार तो एक माणकुलो भुरगो कसो आसलो तेन्ना ह्या गांवांत जायती कलाकार आपल्यो तयारी करताले. थंय तो वेतालो. पूण थंय गेल्या उपरांत ताचे थोडे अनुभव भुरगो आसतना ताचे थोडे अनुभव आमी आयकून घेवया. तर आंतोनियो बाब तुजे थोडे अनुभव सांगशी. हय हांव पयलीं ल्हान आसलो तेन्ना ते तियात्र चलय आमचो फ्रंसायड लॉर्ड म्हूण तेजे तियात्र हांव चोवपाक वयतालो एका एसाय मात तेन्ना. आनी ते म्हाका धांडायताले हांव कित्याक तेंची कांतरू रस्त्यार म्हणून. म्हणटा ते प्रॅक्टीस करता आसतना तूं रोखडोच तुज्या मनान घेतालो. हय आनी हांव रोखडी तेंची कांतरू रस्त्यार म्हणटालो. त्या पासत ते म्हाका धांडायताले आनी फुड्यान घेयनासले ते म्हाका राखोन रावताले. उपरांत ते आमगे डायरेक्टरान कितें केलें हेकाय आमी एक दीस भितर घेया अशें म्हूण तेजे मोती जालें. आनी तेणें म्हाका एक क्लावन दिलो आनी तो क्लावन म्हणलो. आनीक तो क्लावन म्हणटच तुका जे डायरेक्टरान तुका तियात्रान घेतला ताकाय खूब बरें दिसलें आसतलें. दिसलें आनी ते म्हगे सावंड आयकून तो अद्दी खुशाल जालो. आनी अशें करून तो त्या दीस आमचो बरो जाता म्हूण तोय मागीर उमेदीन बसलो फ्रंसायड लॉर्ड. आंतोन बाब सुरवातेकूच म्हाका दिसता जे भाशेन तूं चोरून तांची कांतारां आयकतालो तूं कांतारां शिकतालो म्हणटच आजूय तुका तो आदल्या तेंपा वयल्या थोडे कांतारांचो उगडास आसा. आसा थोडी आहा उगडास. एक खंयच्या कांताराच्यो दोन वळी. मोयदोन बावांनी जीक जिकता ते माणकुल्या मोतयांनी दोरयो कसो जीक जिकता त्या सुर्याच्या किन्नांनी बाबा भयणाचे दोबे म्हाका दीपकायतात तुमी म्हाका तुका तुका म्हाका एकामेकाचे आवडे गुंठटाव आमी आदां यो माय पाय आमची आसा त्या बोयकुटान पातकां आमची बोब मात्ताय स्वर्गार राजान संवसार वो दुखाचो उठ्ठा बुट्टा सुमदिरान दोरुयेर तारू सोड कोपीत वसोनी दोरयान. खरेंच खरेंच आतां तुजी ह्या तियात्र मळाचेर जावं ह्या संगीतान जावं ह्या कांतारांनी जावं ह्या कलेन तुजी मिसळ कशी जाली. आमचो घोराबो आमचें घरूच म्युजीक वो तियात्रीस म्हणल्यार जाता आमच्या रक्तानूच आसा तें. कारण म्हजो पाय भुरगेपणार जसो फ्रांसायर आमचो सोयरो ताच्या तियात्रान विनोदी भुमिका करतालो आनी चडशी प्रॅक्टीस वो तालीम तांची आमच्या घरान जाताली आनी आमकां ती पळोवंक मेवताली. आनीक पायचें जें एक्टींग आनी जे कोण ताचे बराबर एक्टींग करतात तें चोयन आमकांय उर्बा येताली आमकांय करीन दिसतालें. पूण आमी ल्हान आसल्या कारणान आमकां तो त्या वेळार सहयोग मेळोंक ना. पूण म्हज्या बापायन म्हाका हांव वाडून व्हडलो जाता जिल्लो तर तुजें पायचें नांव सांगत जाल्यार आमच्या पायचें नांव फ्रांसीस फेर्नांडीस. पूण ताका तियात्रान विनोदी भुमिका करता म्हणून ताका एफ चार्ली ह्या नांवान पाचत्ताले. वा वा वा. तो ल्हानपणी हांव जितलो व्हडलो आसा ताका कळ्ळें म्हाज्या कुडीन उमेद आसा म्हूण कितें तरी वाजोवपाची कितें तरी म्हणपाची. कोणाचेंय काजार जालें जाल्यार तो म्हाका व्हरतालो आनी जेन्ना काजाराक सावद करता न्हू सावरीचे कांतार तेन्ना तो ड्रमराक सांगतालो म्हजो चेडो ड्रम वाजयता तूं मातशें हेका चान्स दिवशी. अशें करून बापूय म्हाका सावदीचे कांतार म्हणून चान्स दितालो वाजोवपाक. आनी जायती ताणें म्हाका भुरगेपणां हांव 8th आसतना 14 वर्सांचे पिरायेर ताणें म्हाका कांतारां शिकयलीं कांतारां म्हणोंक लायलीं. हांव तेन्ना भुरगो आसलो
भुरगेपणान भुरग्यांचो ताळो एकदम सोबीत सुंदर आसता तो आयकूंक बरो दिसतालो आनी ती आदली कांतारां एकदम बरी तेणी शिकवली ताका लागून म्हज्या आंगान रक्तान पांयचे गूण वो पांयची कला म्हज्या आंगान आयली तेच परी आमचो तितीव पांयचो भाव कायतान मिलार फेर्नांडीस तो एक बरो ड्रमर तो बॉम्बे रावतालो पूण वर्साक एक पाटी फेस्ताक येतालो आनी गाराण आमच्या ड्रम म्हणटालो वाजयतालो तो वाजयतना आख्खोच आमचो बामणसाईचो वाडो ताजे ड्रम आयकोंक येताले ते तेंपा वयले ड्रम आनी आतांचे जायते वेगळे आहा तांणी एकूच बॉडी ड्रमर मारली म्हणल्यार भितरलें रगत शिजतालें आनी तुका उर्बा येताली कितें तरी म्हणोन दिसतालें कितें तरी नाचोन दिसतालें हेच गोंयकारांचें खाशेलपण कारण ह्या संगीतान जितली ताकद आसा तितली ताकद घालून आमचे संगीतकार ते वाजयताले आनी ते लोकां मुखार हाडटाले तर जुजे तुका खंयचेय तरी जे आदीं तूं कांतार म्हणटालो खंयचेय तरी कांताराच्यो तुका दोन वळी उगडास आसा ओयपायन म्हाका कांतार शिकयल्लें आनी हांवें तें ल्हानूच आसतना 14 वर्सांचो आसलो तेन्ना माजोडा हें म्हणलेलें कांतार आनी थंय पास्कुआल रॉड्रिगीस आतांचो बरो तियात्रीस त्या तेंपार तो गांवान वाड्यान तेंची फेस्त जातालीं दोंगरेर माजोडा थंय तियात्र कोत्तालो ताणें म्हाका चान्स दिलो आनी म्हजे पायन हें म्हाका कांतार शिकयल्लें भुरगेपणान ताच्यो हांव तुका 4 वळी म्हणून दाखयता सांगोंकलोच म्हाका दिसोता हें जातें सायब कोण सोशिता जायते मनीस पातकान पुरवता ताका कित्याक सायब तूं बक्षिता आदी एक वोटान सगलीं आसो हाय मोरी करूंक घरान बसो आतांच्या भुरग्यांक कांय मोरी नाका टिवीचो लागला उजो आदलीं चेडवां रेस्पेताचें घालून येतालीं मिसाक आतांचे तांचे नेसप पळोवपाना तांच्या बेसाक चेडे कोमिना लांब केस कानाक तोपतात बुराक हे सगळे पळयतोच ही गोचेन राग चोडटा पातकुराक खरेंच ती उतरां त्या काळा वयलीं बरी सुंदर अजुनूय सुंदर आसात आमी पळयतात आसतले की जायतीं कांतारां बाजारांत येतात पूण थोड्यांच्यो कितल्योश्यो नंबरांनी कॅसेटी जातात पूण खंयच्याय एका कांताराच्यो कोणाकूच उगडास उरना नाच जातात आतां आमी एच ब्रिटाचेर नदर मारली जाल्यार ताची कांतारां लोकांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात हें गरजेचें तर आंतोनी बाब त्या उपरांत तूं खंय पावलो हांव ते उपरांत मागीर तेज्या आसतालो बराबर आनी मागीर ताणें आमकां एक फिल्ड शिकयलो रस्त्यार नाचताय तो हय मागीर त्या फळाक हांवें काम केलें भरपूर तेजे बराबर आनी तो म्हाका खूब मानतालो चेड्या चेड्या म्हणटालो आनी म्हाका तो बरो करी कित्याक म्हगे कांतार हांव बरो म्हणटा म्हूण आनी तेगे पार्टी पासून हांव बरो करी काम ह्या पासून तो म्हाका खूब आवडटालो आनी शेकीच अशें करून एक फिल्ड शिकयलें आनी तो निमाणो आपल्या प्राण सोडून गेलो त्या उपरांत हांवें मागीर तें तियात्रच सोडलें पुणे तुका आनीकूय कांताराचो उगडास आसा आसा भरपूर आहा आमच्या ऑडियन्सांक ती आदलें आनीक एक कांतार घोस्ताचें जावन दी हय काय बरो वो संसार मोगान करूया पासार थोडे निड्डू कायेन दीस कोत्तात काबार पेल्या दूख दितात मारेकार करून सोडटात गोरेकार दुसऱ्याचें वायट चिंतून पिड्यार आपलोच फुडार काय बरो वो संसार मोगान करूया पासार थोडे निड्डू कायेन दीस कोत्तात काबार पेल्या दूख दितात मारेकार करून सोडटात गोरेकार दुसऱ्याचें वायट चिंतून पिड्यार आपलोच फुडार क्रीम तूं आदावशी ले एक फोटोशी तुज्या चातान गोमट्या तूं दोर घालून मोरशी एकल्याचो जीव काडशी सोस्तीक तिन्योर करशी मेल्या उपरांत सोदां सासनाच्या उज्यांत लासशी क्रीम तूं आदावशी ले एक फोटोशी तुज्या चातान गोमट्या तूं दोर घालून मोरशी एकल्याचो जीव काडशी सोस्तीक तिनोर करशी मेल्या उपरांत सोदां सास नाच्या उज्यांत लासशी होय खरेंच ह्या कांतारांनी ओपारी आसात दर एका उतराचो वेगळे तरेन अर्थ ताणें मांडलेलो आसा तो वेगळे तरेन सुरंगायलेलो आसा
जुजे त्या उपरांत तो तियात्रूय नेसला. हांव तियात्र नेसलां भुरगेपणासान. म्हजे पायन शिकयलो तियात्र आमी वाड्यार केल्लो. मागीर पास्कुआल रोड्रिगेज तियात्रान 2 पाडी नाचलां भुरगेपणार. मागीर कुडतोरूय एकलो मान्युएल रोड्रिगीज म्हूण आसलो, ताणें एक पाटी म्हाका कांतार म्हणूंक व्हेलो आनी बारीकसो रोल दिलो. ताजे फाटल्यान आमचे घरचे परिस्थितीक लागून हांव तियात्रांक आनीक भाग घेवंक पावलो ना. जायत्या वर्सांनी म्हजो भाव वन एक्ट प्ले नाचतालो जस्टीन फेर्नांडीस. तो आयज आमच्या टॉम एंड जेरी ह्या तियात्रान नाचता ज्युनियर रेगनाच्या. ताणें जायते एक अंकी नाटकां बरयल्लीं. ती आमचे पिरायेचे भुरगे घेवन नाचोंक लागले आनी आमकां सांग्यार परिस्थिती ह्या नाटकुल्याक पयलो इनाम फावो जालो आनी म्हजे भयणीक बरी नटीन हो इनाम फावो जालो. ताजे फाटल्यान म्हज्या भावान एक तियात्र बरयलो फुडार म्हणून. तो आमी काला एकेडमीन तियात्र कॉम्पिटिशनाक सादर केल्लो आनी त्या तियात्रान म्हाका नेगेटीव रोल आसलो. हांवें कांतार म्हणोंक ना, पूण पयलेच फावट हो आमचो सांगेचो ग्रूप त्या काला एकेडमीन गेल्लो तेन्ना आमकां 3रो इनाम फावो जालो. ते भायर जोवाना एका बेस्ट एक्ट्रेस फर्स्ट इनाम फावो जालो आनी डेजमंड कार्दोजो हाका बेस्ट एक्टर 2nd प्रायज फावो जालो. ते भायर बेस्ट डिरेक्शन बरो दिग्दर्शी म्हूण डेजमंडान दिग्दर्शपण केल्लें आनी झेवियर फेर्नांडीस हांकां बेस्ट दिग्दर्शन म्हूण 2nd इनाम फावो जालो. ताजे फाटल्यान म्हाका दिसता मदें गॅप पडलें आनी जायत्या वर्सांनी तूं म्हजे फुड्यांत आयलो आनी तुवें म्हाका आमंत्रण केलें आपल्या सपना ह्या तियात्रार बारीकसो रोल करूंक. त्याय तियात्रान हांवें पायचो रोल केलो. आमी तो काला अकादेमीन सादर केलो. आमचें सगळें बरें जाल्लें, पूण जजीसांक तें मानोंक ना आनी आमकां इनाम फावो जावंक ना. ताज्या फाटल्यान हांव ह्या भागांतलो नाच जालो. जुजे तुवें तुजी जी कला आसा, जे भितर कितें आसा तें सगळें उक्तेपणी सांगलें. खरेंच आंतोनियो बाब, हे खुशालकायेंत तूं एक कांतार म्हणचो ना? उर्बेन भायर सोरोन आयल्या काबार करून कोट जेजूचे. आदायो आवय बापूय आमी सोगोट एकेच मायेचे. संवसारान दोनी दिशे आमचे चलो या बा म्हूण एकामेकाचे. मोडतोकूच वत म्हूण जोटेक किडे दोनी आमचे कुडीचे. आमच्या मोगाक लागून समजेजू मेलोय फुरसाचे मोर. मेल्या उपरांत पुरजे आपले दाखूंक सोर्गीचें दादूसपण. कुमसार कोमिन्याव आमी घेतांव भितर कुसोन वतोस पण. बाबयणी सोबें आवय पुताचे चिंता घात केंपण. आंतोनियो बाब, आतां तुजे कांताराची निमाणी लायन म्हणल्यार घातकेपण. आयज आमकां आमच्या तियात्रिसां मदें जायतें हें घातकेपण दिश्टी पडटा. आदीं घडये आसतलें थोडें भोव, पूण इतलें न्हू. आज आमी आमच्या पालकाक पवित्र पालक म्हणटा, पूण हो पालक आज ह्या पालकाचेर एटॅक जावंक लागला. हें खूब वायट. आमी जेन्ना आमच्या गांव सोडून आमी गांवांतल्यान भायर वेता तेन्ना आमकां आमचें गोंयकारपण, आमची मायभास, आमचें तियात्र हाचो आमकां कितलो मोग आसा आनी हाची आमकां कितली गरज आसा हें म्हाका दिसता आमी झुजे कडल्यान जाणा जावप चड गरजेचें. कारण ताणें म्हटलां की तियात्र हालींच्या तेंपार आपण न्हेसोंक ना, पोटा पासत खंय तरी वेचें पडटा. आनी झुजे जेन्ना आयज परदेसांत आसा म्हणजे अमेरिकेक आसा, तर अमेरिकेचे थोडे अनुभव तूं आमकां सांगशी? थोडे खुशेन ठेवतन बाब. खरेंच आमी गोंयकार खंयच्या संवसाराच्या कोणशाक गेले जाल्यार आपली मायभास कोंकणी ही केन्नाच विसरचे ना. आनी जे कोण कलाकार आहा, जाच्या आंगान कला आहा, ते खंयच्याय कोणशाक गेल्यार ते आपली कला दाखयतलेच. अशें जायते आमच्या अमेरिकाक घडलां. हांव जेन्ना अमेरिकाक आसलो 10 वर्सां रावलो थिंगा, आनी आमगे गोंयकार 12 वर काम करताय. 12 वर काम करून रातची घोरेन बाडे रांदून जेवताय. टायम हॉलिडे ना, खूब कश्ट करताय. आनी हांव खरेंच अमेरिकाक देशाक सलाम मारता, कित्याक अमेरिका देशा लागून हांवूय बऱ्या जाग्यार पावलो, म्हजो घर संवसार केलो.
जायते भुरगे कोत्तात करीत आसात आनी थिंगा एन्जॉयमेंट म्हळ्यार फकत एकूच कोणागेर बर्थडे जाता कसलें फेस्त जाता वो फुगसांव जाता तेन्ना आमी सगळे बारीकशें गेट टुगेदर करतात आनी भुरग्यांक आमंत्रण करतात गोंयकारांक हालीं चेडवां बायलो चड नासल्या हालींच्या तेंपार जायते जाण पावल्यात आनी थिंगा आमी लायव्ह म्युजीक म्हजो भाव केजी ड्रम वाजयता एक लुईस म्हणलो भुरगो वास्कोचो तो कीबोर्ड वाजयतालो तो गोंयां येवन परतून लंडनाक गेला आतां सेमी म्हणलो वाजयता इनाशीन वाजयता अशें आमी सगळे एकठांय येतात आनी कोंकणी जण एकलो आपापलें कांतार म्हणटा जरी हांव म्हणटा तूं म्हणटा आनी अशी करून कांतारां म्हणोन कोंकणी उलोवन आपलें काळजांत आसलेलें दूख सगळें मेळटरी काळजांतलें दूख शेअर करतात आपली घरची खबर सांगतात आनी असो करून टायम पास करतात आनीक जेन्ना म्हज्या घरान प्रोग्राम जाता हांवें म्युजिका शिवाय केन्ना प्रोग्राम करूना कांतारा शिवाय प्रोग्रामूच करूना आनी हांवें आमंत्रण केल्या भुरगे केन्ना ना म्हणना आसले मायक कांतार म्हणपा मेळनासलो हो ओडटा तो ओडटा इतली गोडी जाताली कांतारां म्हणोन उर्बा येताली कोंकणींतल्यान कांतारां म्हणोन आनी माय भास आमची म्हाका दिसता आमी अमेरिकाक पासून आजून जिवी दवरल्या आनी भुरगे म्हज्या फाटल्यानूय प्रोग्राम करीत आसात आनी कोंकणी ही भास वो कांतारां हो प्रोग्राम कोंकणींतल्यान चालूच आसा जुजे केन्ना तरी तुमकां सुयोग जाला की खंयचो तियात्र तुमचे मदें पावला अमेरिकेक आयला अशें कितें तरी जालां हय म्हाका जेन्ना अमेरिकाक 8 वर्सां भरलीं तेन्ना म्हाका फोन आयलो म्हज्या भावाचो की सेमी तवारीस सायबाचो ती तिका शेणलेली हो तियात्र अमेरिकाक येता आनी तांची विजा एप्रूव जाला म्हणून खरेंच काळजांतल्यान तियात्र येता म्हणून आनी म्हजो भाव 8 वर्सांनी म्हाका मेवता म्हणून आयकोन म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवली आनी हांव म्हज्यान खोशे म्हज्यान शिममेर नाशिल्ली हांवें त्या तियात्राचो भार चड माथ्यार घेतलो कित्याक तियात्र पयलेच फावट अमेरिकाच्या गांवांत जाता आनी म्हजो भाव तेतून भाग घेता ही चड खुशालकाय आसली म्हाका आनी खरेंच हांव वालोर दितां बाय एफी तवारी सेमी सायबाची भावाची बायल जिणें हो सगलो कार्यक्रम विजाचो प्रोग्राम विजा एप्रूव करपाचो प्रोग्राम जायतो कास्तीक आसा तिणें खूब कास्तीक काडलो आनी आमकां गोंयकारांक खुशाल करपाक हो सेमी तवारिसाचो तियात्र हुस्टन गांवांत केलो तेच भायर न्यूयॉर्क जालो 2 शो जाले आनी आमी हुस्टन हांवें उणें म्हणल्यार 200 तिकेट हांवें म्हज्या हातीन होपयल्यो आनी 350 पावणी 400 लोक जाल्लो लोक एकदम खुशाल जालो पयलेच फावट तियात्राच्या इतिहासान आयज तियात्राक आमी म्हणल्यार 125 वर्सां जालीं ह्या तियात्राच्या इतिहासान सेमी सायबान आपलो प्रयोग आमच्या ह्या कलाकारां गोंयच्या कलाकारां बरोबर सादर केलो आनी खरेंच गोंयकार सगळे खुशेन भरले खुशाल जावन गेले घरा खरेंच समी तुमकां सलाम ह्या तियात्र इतिहासाक तुवें तुजो हातभार लायलो जुजे तुका परबी कारण हे भाशेन परदेसांत रावन वावर करप आनी ह्या तियात्रांक आख्खोच आपलो आदार दिवप हें भोव अवघड तरी आसतना हें फकत आमच्या मायभाशे पासत आमच्या मोगा पासत कोंकणीच्या आनी तियात्राच्या मोगा पासत हें सगळें घडोवन येता खरेंच तुमकां परबी भेटयत आसतना म्हजो एक अनुभव हांव फ्रँकफर्ट जर्मनी गांवांत आसलो थंय एअरपोर्टाचेर एक गोंयकार भाव दोग गोंयकार भाव एकामेकाशी उलयताले आनीक म्हाका दिसलें की आमचो मनीस सो हांव जेन्ना तांच्या फुड्यांत लागीं जालो तेन्ना ते इंग्लीश उलोवंक लागले आनी हांवें तांकां विचारलें आरे इश्टा तूं गोंयकार न्हय तर ताणें म्हाका जबाब करूंक ना की हें गोंयकारपण खंय शेणलां हांव नको तर हे भाशेन तुमी करूंक ना त्या पासत हांवें पयली सुवातेर समीक सलाम म्हटलां आनी तुका परबी भेटयल्या जुजे ही कार्यावळ मुखार वता आसतना तुज्या आनीक एक कांतार वर्सांची वर्सां गेलीं जावन पुर्तुगेज बावट्या कलाकारान पिळग्याच्यो पिळग्यो गेल्यो जायनासतना निसोंतान गोंया येवंक आसा बागी वंसान सान फ्रांसिस्को व्हडलो तुका मान न्हिदलेलो जागो आतां जालो तो हिंदुस्तान वर्सांची वर्सां गेलीं जायन पुर्तुगेज बावट्या कलाकारान पिळग्याच्यो पिळग्यो गेल्यो जायनासतना निसोंतान गोंया येवंक
आसा बागी सान फ्रांसिस्को आवडलो तुका मान न्हिदलेलो जागो आतां जालो तो हिंदुस्तान 3 लेत्रांचें गोवा 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 तूं माणिक उजवाडाचें नेकेत रुदेंतीचें रेआल फामेलीचें बोनेर दे पुर्तुगेजाचें बेसांव घेवन पाब सायबाचें गेर करून तोर्सा दिसपादीचें रोगोत वारून कातोलीक कुडाचें जिखोन घेतलेलें तेर कुड्ड्याचें 3 लेत्रांचें गोवा 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 तूं माणिक उजवाडाचें नेकेत रुदेंतीचें रेआल फामेलीचें बोनेर दे पुर्तुगेजाचें बेसांव घेवन पाब सायबाचें गेर करून तोर्सा दिसपादीचें रोगोत वारून कातोलीक कुडाचें जिखोन घेतलेलें तेर कुड्ड्याचें. हय खरें म्हटल्यार आयज पासून हो पुर्तुगेजांचो वसो आमच्या गोंयांत आसा आनी देखूनच आमचे गोंयकार ती पुर्तुगेज पासपोर्ट करून म्हणटात की आमकां खंय तरी सुरक्षा मेवतली. ह्याच आदारान वचत तो पुर्तुगेज पासपोर्ट करून आयज लंडनाक जावं दुसऱ्या या युरोप कंट्रीनी वेता. खरेंच आंतोनियो बाब तुजो जो उगडास आदलीं कांतारां हें आयकतच काळजाक खूब दादोसपण भोगलें आनी खरेंच एक वेगळी खुशालकाय आमच्या मदें तयार जाली. जे ऑडियन्स त्या काळाचेर हो तियात्र पळयताले जावं एक कलाकार आसले तांकां हे थोडे भोव तांच्या कानान पडोन ते खुशाल जाले आसतले, कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण आतां जे तियात्र बाजारांत येतात ह्या तियात्रांक तूंय वेता आसतलो. हय म्हणटच आतांचे तियात्र आनी आदले तियात्र हातूंत कितें तरी वेगळेपण तुका दिश्टी पडटा? वेगळेपण म्हणजे कोण एक कांतार म्हणटा ते मातशे झेफिनादू म्हणटा ते सारकी पॉयंटार म्हणना आनी थोडे म्हाका तूं आख्खे कित्याक तरी चात्ताय आनी तेगे कांतार मातशें रॉंग जालें रे म्हाका ते पासत मुगे कांतार पळय हांव म्हणटा न्हू तें स्वीट म्हणटा आनी हेगे मातशें रफ दिसता रे म्हाका अशें म्हण हांव कोणाकूय म्हणटा मागीर. पूण जी आदींची जी बरपावळ आसली जी कांतारां कंपोजींग ती आनीक आतांचें हातून कितें वेगळेपण दिश्टी पडटा? ना 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 व्हडलें वेगळेपण ना पूण तासता तेंच मातशें वेगळेपण दिसता इतलेंच. आदीं ते भशेन जायना ना तासपा नासलें फकत तेशें एकूच आयकलां म्हण तोच मातशें पुर्तुगेजा लागून म्हणलोलो इतलेंच. तुका ह्या मळाचेर आनी कितें सांगचें आसा? म्हाका दिसता की ह्या मळांत जायते कलाकार दिग्दर्शपी बरोवपी भितर सरल्यात पूण पयले जशे कलाकार आसले जशे एम्बायर प्रेम कुमार आल्फ्रेड रोजार रॉड्रिगीस लिगोर एंटनी मेंडीस ज्युनियर जायते आदले कलाकार आस्तीक कलाकार असले कलाकार ह्या काळार जावपाक भरपूर मुश्कील. हाचें कारण कितें? हाचें कारण आयच्या काळार चडशें तियात्र चोवपाक गेले जाल्यार सगळे पॉलिटिक्स तियात्र पॉलिटिक्सा भायर तियात्र दुसरें ना. आदले तियात्र तुका लिसांव शिकोवन दिताले तूं तो तियात्र 3 वरां बसून माटवान पळयतच घरा वचून नियाळटालो बाबा ह्या तियात्रान कितें दाखयलां. आतांचे तियात्रान नियाळपा सारकें कांय ना चडशें पॉलिटिक्स कांतारां आनी आमच्या ऑडियन्साकूय इल्ली संवय जायत गेल्यार ऑडियन्साकूय इल्ली पॉलिटिक्स लायक जाता. पयलीं सारकी शिकोवण आतां मेळना. पयलीं जे आस्तीक तियात्री जाले तेंची उतरां तेंची घडपां तेंचे डायलॉग हे आतां आयकूंक मेळनाय. सीन्स हे चोवपाक मेळना. आतां सातेरी मंडपाक एक तियात्र जातच आमी खूब एक म्हयनोभर पयलीं ताची तयारी करताले की सातेरी मंडपाक एक मुंबयचो तियात्र गोंयांत येता आनी ह्या तियात्राक आमी वचोंक जाय. जशें तूं तेन्ना भुरगो तरी तुका उगडास आसतलो. ते मोल्लांचें सावड्डें सातेरी मंडप ह्या तियात्राक आमी गेल्या उपरांत तो तियात्र जातच खंयचेय तरी एक कांतार गुणगुणत आमी भायर सरताले. आयज तें कित्याक जायना? आज जायना म्हण थिंगा कांयच तें तकल्यांक वचना लोकांच्या. अशें पयलीं लोक आदली कांतारांची बरपावळ आदली कांतारांची उतरां ती मनान उरपा सारकी देखून लोक आयचो हातूंत तुवें फाटींच म्हणलां एज पिरियडान कांतारां उगडास उरपा सारकी लोनाची कांतारां उगडास उरपा आल्फ्रेड रोजराची कांतारां उगडास आतांचे काळार ह्या काळार उगडास उरपा सारकें कांतार एक पासून आयकूंक येना. हय हाचें फाटलें एकूच कारण तें म्हणजे आयज पासून गोंयांत प्रोफेशनल तियात्र म्हणटो जावंक ना फकत कॉमर्शियल म्हणजे
हांव दुडू कशें करतलो. ह्याच पासत आयज आमी 125 वर्सां तियात्राचें सेलेब्रेट करता आसतना आमचें विजन 150 वर्सां जाय मेरेन आमी खंय पावतले काय आमी फाटल्या 100 वर्सां फाटीं वतात काय, हो एक मोठो प्रश्न. कारण ही जबाबदारी बरे तरेन मुखार वतलो जाल्यार ह्या विचाराचे मनीस आसपाची गरज, आनी हे विचाराचे मनीस आसत जाल्यार ही आमची कला मुखार वचोंक शकता. तर तुजे आनीक थोडे ह्या तियात्रांतले अनुभव मुखार हाडशी. म्हाका दिसता जे नवे कलाकार भितर सरल्यात तांकां परबी दिता. नवे दिग्दर्शपी बरोवपी आहात तांकांय म्हजी शाबासकी. कारण तुमी कोंकणी पासत कितें तरी वावर करतात, पण बरें तियात्र बरें लोकांक आवडटात तसले, लोकांक देख दितात तसले. पॉलिटिक्स म्हणटी डटी पॉलिटिक्स हे सगळे लोकूय जाणा, पूण हांव मागता जे नवे कलाकार आहाय आमगेले हालीं कॉम्पिटिशन जायन सांगयली जायते जाण भुरग्यांनी इनाम मेळयली आहाय. आनी म्हाका दिसता हे बरोवपी दिग्दर्शकांनी हे वाठारांत नदर मारची. जी बरी कलाकार आहाय जी कांतर म्हणटाय तांकांय सिलेक्ट करून तियात्रांक घालचे, लोकां मुखार बरे विचार हाडचे, बरे प्रयोग करचे. लोकांक काळजान लोक माटवान बसून 3 वरां कितें तरी घेवन वचपा जाय काळजान घरासून, तेजी सुदारप जावपा जाय. हेच केलें जायत आमगे कोंकणी माची सदां वयर सरतली, आमगे पालक कोंकणी सदांच वयर उरतलो. आनी लोक जशे आमी आतां उगडास करताय आल्फ्रेड रोज, एम बॉयर, प्रेम कुमार, तशी एक काळार आमगेले भुरगे हे जे तियात्रीस नवे भितर सरले तेंचे काळार उगडास करतले. आतां तूं भुरग्यांक तियात्र पळयनाय, भुरग्यांक आवडनाय तियात्र. आतां भुरग्यांक तियात्र आवडनाय. कितें आवडनाय? हेतून शिकपा सारकें कांय ना. 1-2 तियात्र बरें आसताय भुरग्यांक देखी सारकें, बाकी शिकपा सारकें कांय ना. तेच तोच मसाला. होय, न्हेसप जावं उलोवप ही वल्गरिटी नाका जालेलें पालकाचेर येवंक लागलां. आंतोनी बाब, तुजे बरोबर जे तियात्र न्हेसपी जे आयज आमच्या मदें ना तांचो थोडो उगडास करशी. हय, थोडे आसले कांतर म्हणपी उलोवपी, पूण ते आयज नाय. म्हणटच ते एक मारियान मोराईस, दुसरो मिगेल पॅरीस, दुसरो चार्ली फ्रांसीक आमचो, आनीक मनशायरेक, बेजामी सिकेरेक, अशे सगळे तियात्रीस ते सगळे एकलो ना. होय, खरेंच जे म्हाका दिसता ह्याची कार्यावळ आमी खेरीतपणी आयज आमच्या मदले जायते जाण सोंपोवन गेल्यात, जाणीं ही मातीन आपलो वावर केला तांच्या पासत भेटुया. आनीक म्हाका एक उगडास आसा भुरगेपणांत, जशें हांवें म्हणलां म्हगेलोय तितू वाजयतालो, तशेंच एक सांग्यार मॉर्निंग स्टार म्हूण बँड आसलें. आनी ह्या मॉर्निंग स्टाराक क्रिस्तोत पदेर, बेंजामीन सिक्वेरा, मनशावेर, जुजीन माम जुजीन, दाम्याव मिस्त्री आनी जाक्साजान कुरुंडींगकरी, आनीक ड्राम आमगे कायतान मिलार वाजय, तसोच टोणी वाजय. आनीक हे म्युजीक, हे आदली म्युजीक आयकोंक मेळना. तसोच आमगे पाय त्या तेंपार गिटार नासलें, बेंजू वाजयतालो, बरें दिसतालें. सकाळची 6-7 हाजर काबार जाताली. तशें म्युजीक ना आमगे सांग्यार. म्युजीक जायते शिकयताय, थोडी भुरगीं तयार जाताय, पूण आमगे ब्लोवर कोण दिश्टी पडना. आनी आमगे ब्लोवर जे हांवें नांव घेयलें ते सगळे बरें मरोन काबार जाले. फुडें आतां ह्या फुडें ह्या संगीतांतल्यान ते मुखार येतले हातूंत इलोय दुबाव ना. कारण ह्यो असल्यो कार्यावळी करून आमी जायते जाण जे नवे भुरगे येतात तांकां एक वेगळे तरेची उर्बा दिल्या आनी तांकां वेगळी उंचाय दिल्या. आनी आयज थोड्या गांवांनी आमकां हे ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट वाजोवपी भुरगे मेळटात. खरेंच आमी ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच जुजे आंतोनी बाबाक आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणुया. कारण आदले थोडे उगडास ताणें काडून आमचे जे काळजाक घावे जाल्यात ते थोडे जिते केले. आनीक आमच्या सांग्या म्हालांत कसले कलाकार जल्मले, कसले कलाकार घडले हाचो ताणें उगडास केला आनी जुजे तुवें उगडास केला. खरेंच प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं बाबा. तिवतीन तुया ह्या ल्हानशा कलाकाराक सहयोग दिलो. माणकां मोतया हे कार्यावळीन आमचे विचार मांडपाक आनी ह्या कामा बद्दल म्हाका 2 उतरां सांगूंक दिल्ले बद्दल तुजे हांव काळजांतान आभारी. आनी मागता लोकांनी हो प्रुडंट मिडिया माणकां मदें सदांच चोयत रावचो, हांव संवसारभर फाकातचो. पळय, कारण तूं अमेरिकेक रावन हो म्हजो प्रोग्राम पळयता हातूंत इलोय दुबाव ना. हांव सदांच पळयतालो. हय, इतल्यानूच
आयची ही माणका मतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. मामा मोरोन पापा तूं आमकां रोडयताय, जेवणा खाणाक उपासांनी मात्तात. बेडदादाक पापा तूं इस्कोला धाडटाय, ग्रावात बूट घालून बोंडायताय. तो पापा न्हय तुमचो, तो पापा मुजो. ओय ओय माय मोतोच पाय आनी खुंचो, येडेऱ्या बाटांचो, दोनिया गोराचो. आमचे बाट आनी गोरेकूय रस्तो सुर्गीचो. तो पापा न्हय तुजो, तो पापा मुजो. ओय ओय माय मोतोच पाय आनी खुंचो, येडेऱ्या बाटांचो, दोनिया गाराचो. आमचे बाट आनी गोरेकूय रस्तो सुर्गीचो.